केप्या उपजिल्लो अधिकारी कार्यालयात गोविंद गावडेन तिरंगो हुबोवन हुतात्म्यांक आर्गां ओंपली। मंत्री गावडेन सगळ्या भारतीयांक अमृत महोत्सवी स्वातंत्र्य दिसाची परबी भेटयली। स्वतंत्र सैनिकांनी भारत स्वतंत्र करपा खातीर बलिदान दिले, त्या खातीर आमी स्वतंत्र जीण जगता। आयज आमकां सगळ्यो साधन सुविधा आसात। देशाची उदरगत शिक्षणाच्या पावंड्यार न्हय तर वैज्ञानीक पावंड्यार लेगीत उदरगत जाल्या, अशें खेळा मंत्री गोविंद गावडेन ध्वजारोहण केल्या उपरांत उलोवप केलें। जवळ 190 वर्सां 1947 पयलू ब्रिटिशांचे अतिक्रमण ब्रिटिशाच्या जुलमी सकल संपूर्ण भारत देश आशिल्लो आणि हेच ताचे विरुद्ध आवाज उठून आमचे भारतीय स्वतंत्र सैनिक जे आशिल्ले प्रत्येकाक एक पोटतिडक आशिल्ली आमचो देश आणि परकीयांचे राज्य आणि हेकाच प्रत्युत्तर दिवपा खातीर कित्येक वर्सां लढो दिवचे पडले। कित्येकशा स्वतंत्र सेनानीक बलिदान त्याग करचे पडले। फक्त स्वतंत्र सेनानीच न्ही तर त्यांच्या कुटुंबियांनी सुद्धा जे स्वतंत्र सैनिक या भारत मुक्त करपा खातीर भारताक स्वतंत्र मिळवून दिवपा खातीर बरेचशो हाल कश्ट सोसल्यो आणि म्हणूनच त्या लोकांनी आमचे खातीर त्याग दिलो, बलिदान दिले आणि म्हणूनच आज आमी प्रत्येक ह्या संपूर्ण देशान आमी बरो तरेचो श्वास घेवपाक शकता।